दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। काँग्रेसीचे सरकार सत्तेर आयल्यार जमिनी रानां वाटयतले, गोंय नशामुक्त करतले, काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेचे आश्वासन। मल्लिकार्जुन खरगे गोंयांत येता हे खबर पासून ना, कार्यावळ आसात ते कोणे सांगूंक ना, बेजारिल्ल्या 108 बूथ लेव्हल एजंटांचे राजीनामे। टीएमसी वांगडा वचून स्वताचेच न्ही तर धुवेचे राजकीय करियर डॅमेज केले। एकच तिकेट दिता जाल्यार काँग्रेसीन वालांकाक नावेलीच्यान दिवची, चर्चिल आलेमाव हेड ऑन। गोंयकार शेतकऱ्यांकडच्यान विकतो घेयात भाजीपालो, मुख्यमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो। कोडाराचे इंडो इस्रायल एग्री रिसर्च सेंटर शेतकऱ्यां खातीर फायदेशीर, म्हणटा मुख्यमंत्री। भोमा उड्डाण पुलाक लागून देवळाक वा तळ्याक जावचो ना प्रॉब्लेम, सरकाराची हायकोर्टात जाप। याचिकादाराक विश्वासात घेवन प्रकल्प व्हरतले फुडें, कोर्टाचो सरकाराक निर्देश। E20 पेट्रोलाचो कार, स्कूटर, मोटारसायकलींच्या एव्हरेजीचेर परिणाम, 6% एव्हरेज जाता कमी, गोंयच्या मॅकॅनिकांचो दावो।